Welcome to the Garden of Glory. प्रितीवंत भयणी भावानो, आयज पवित्र सभा व्हडा संतोषान जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब समोरमता. आपल्या बापान दिल्लें सोडवणेचें कार्य संपादून जेजून व्हडा दोबाज्यान बापाच्या गोपांत आनी वैभवांत प्रवेश केलो. पूण आपल्या बापाशी वेचे पयलीं पुनर्जिवंत जेजून आपल्या शिसांक एकठायल्यात आनी पवित्र आत्म्याचें देणें भासावन संवसाराच्या शिमापर्यान आपले गोवाय जावंक तांकां आज्ञा दिवन पाठयले. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आनी खास तरेन थिरावणे संस्कारा समोयार पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां फावो जालां. ताचे सोक्तेन आनी प्रेरणान जेजूचे विस्वाशी आनी उर्बेवंत गोवाय कशे जियोंक आनी अशें ताणें दिल्लो आदेश निरंतरी पाळूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान खोतखोत्यान मागुया. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामार्यांत आनी संवसाराच्या शिमापर्यान तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. सोम्या जेजू, पवित्र आत्म्याच्या बळान बापान दिल्लें सोडवणेचें कार्य तुवें शार्ती पावयलें आनी ताच्या काळजाक तुवें संतोष हाडलोय. पवित्र आत्म्याच्या सुचोवण्यांक आमचे कान भेरे करून संवसारान तुजे गोवाय जावंक आमी चुकल्या. आमकां बोगूस. सोम्या काकलूतकोर. ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सभेचें मस्तक केलें. ती ताची कूड आनी सगळ्यो वस्तू संपूर्ण कर्तल्याची भरती. क्रिस्ता जेजू, तूं पवित्र सभेचें मस्तक आनी आमी तुज्या गुडार्थ कुडीचे सांदे. पवित्र सभेचे वांगडी कशे तुज्या एकवटांत रावन तुजी गुडार्थ कूड बांदूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगूस. क्रिस्ता काकलूतकोर. क्रिस्तान कोस्ट मरोण सोसूंक जाय. तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें भोगसणें सगळ्या पोरजांक परगोट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. सोम्या जेजू, उतरांनी, कोरण्यांनी आनी जिविताचे गोवायकेंतल्यान सोर मनशांक बापाच्या मोगाची आनी भोगसण्याची खुणां आनी रूपकार तूं जालोय. तुवें परगोटलेल्या आनी गोवायकी दिल्ल्या असल्या मुल्या तत्वांक नीज गोवायकी दिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगूस. सोम्या काकलूतकोर. आयचें पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें घेतलां. ह्या वाचपांत सोम्या जेजू आपल्या शिसां बराबर आपल्यो निमाण्यो घडयो सारता आनी स्वर्गार वेचे पयलीं तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ भासायता आनी संवसाराच्या शिमापर्यान आपले गोवाय जावंक आज्ञा दिता तें आमी आयकतल्या. दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो एफेसकारांक चीट बरोवन देवाची परिपूर्ण ओळख आनी जाणवाय फावो करतल्या पवित्र आत्म्याचें देणें तांकां मागतना तोच पवित्र आत्मो दिता त्या देण्या उदेशी क्रिस्ताची कूड बांदून येवची म्हूण आपली खुशी परगोडटा. शुभ वर्तमानांत भाग्यवंत लुकास
जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची खबर ओरडून आपल्या बापाशी परत वेताना आपल्या कोश्टां मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं जोडलोल्या सोडवणेची बरी खबर मनशांक परगोटूंक आनी तांतूंत आटापलोले शिकोवणे विशीं गोवाय दिवंक आपल्या शिसांक पाठयता तें आमी आयकतल्यो. ध्यान मोनी देवाचें उतर आयकूंक ऐतीं जावया. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. मोगाळ थियोफील. जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना थावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यान ताणें सगळ्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विंचून काडलोल्या धर्मदुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टां मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतले कोडसोरो ना जावं पूण बापान केल्ले भासावणेक रावूंक जेजून तांकां फर्मायलें. ताणें सांगलें, ही भासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवांवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवडकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पोदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणो जावंक तुमकां पडलें ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमापर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गार लावनूच आसले. ओजीत धोवी आंगोसरां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हळें, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडता स्वर्गार. सोमेस्त पोरजानो ताळयो पेटात. संतोषाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करात. कित्याक भोव ओरत्या सर्वेस्पराचे मनशांनी भेन धरचें. सगळे पृथ्वीचो वर्तो राजातो. जबाब. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडता स्वर्गार. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडता स्वर्गार. तुतुरेच्या घोणघोणान सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रा वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रा वाजोयात गाजोयात. जबाब. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडता स्वर्गार. आखे पृथ्वीचो राजा तो.
सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलोयता. पवित्रतायेच्या शिंवासनार बसून तो आपली राजवडकी चलोयत आसा. जबाब: संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा सरकार. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणींनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव, मोहिमेवंत बाप, ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटांची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच भरवाशांक देवान तुमकां आपयल्यांत. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भोगतांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या. आनी कसली मीत मेर नासलोली पदवी आमा भावार्थ्यां सोवें ताचें बळ दोखोल करता. हें सगळें तुमी वळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, सरकार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या पोरदानां, अधिकाऱ्यां, पदव्यां आनी राज्यां वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवांचे सत्ते वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोवें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या पांयांतळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सभेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगळ्यो वस्तू संपूर्ण कोर्तोल्याची भोरती. देवाचें उतर हें. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणींनो, मनशांनी केल्लें पवित्र स्थान खऱ्या पवित्र स्थानाचें फकत एक चित्र. असल्या पवित्र स्थानांत जेजू भितर सरूंक ना. तो खरें म्हणल्यार सर्गींच्या पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. जशें महायाज्ञीक वर्साच्या वर्सा आपलें नोय तें रगत घेवन पवित्र स्थानांत भितर सरता, तशें क्रिस्ताक आपली भेटवणी बोगोर बोगोर करची गरज ना. ना तर संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते फावटी सोंसचें पडटलें आसलें. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच फावटी आपणाचो योद्न करून पातोक काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो. जशे मनीस एक फावट मरतात आनी त्या उपरांत तांकां झडती आसा, तशें सोमेस्तांची पातकां आपणाचेर घेवन काडून उडोवंक क्रिस्तान एकेच फावटी आपणाचो योद्न केलो. आनी दुसरे फावटी पातकाक लागून न्हय, पूण ताची वाट पळोवन आसात तांकां तारोणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडटलो. जेजूच्या रोगता वरवीं पवित्र स्थानांत भितर सरूंक आमकां सत्य आसा. ताणें आमकां पोड्ड्यांतल्यान म्हणजे आपले कुडींतल्यान नवी आनी जिवी वाट उगडल्या आनी त्या भायर देवाच्या घराचो कारभार चलोवंक आतां आमकां एक श्रेश्ठ याज्ञीक आसा. तर साद्या काळजान आनी थीर भावार्थान गुन्यांवकार अंतस्करणांतलीं शुद्ध जावन आनी नितळ उदकान कूड धुवन आमी देवा सरशीं वचुया. आमी उचारता तो भरवाचो थीरपणी सांबाळुया.
कित्याक देव आपले भासावणेक विस्वाशी रावतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हें. उद्गार. वचात, सगळ्या राष्ट्रांतले शीज करात. संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानाची संपादनी. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोंसूंक जाय. तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें मोगसणें सगळ्या परजांक परगोट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. म्हज्या बापान भासायलां तें हांव तुमकां धाडटलों. म्हणटच सर्गावेले सोकतीन तुमी भरोसोर ह्या शारांत रावात. मागीर तो तांकां भायर बेतानिये पर्यंत घेवन गेलो आनी हात उखलून ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो. आनी घडलें तें हें, तांचेर आशिर्वाद घालता आसतना तांचे सोरशिलो कोडसोरून चडत चडत तो स्वर्गार वचूंक लागलो. आनी ताका नमस्कार करून ते व्हडे खुशेन जेरुसल्याक परत गेले. आनी थांबोन आसतना देव मंदिरांत देवाची तुस्त करीत आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या मुणयारी सेवेंतल्यान आपले पोरजेक सर्गींचे वाटेन चलोवन व्हरूंक तांकां बापाचो सांगात मागुया. आमच्या सरकारी, राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी मनशांक चेपून दवरतल्यो बांदावळी आनी धोरणां नपयत करून समेस्त नागरिकांक मेकळेपणान जिवनचो वाटो सोदून त्यो वेव्हारांत घालूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाचो गूट आमा ताच्या पाटलावदारांच्या काळजांनी सर्गींचे राज जोडचे ओत्रेक बाळगून तेच दिशेन भरवाशान पावलां मारूंक आमकां बापाचें बळ मागुया. दूख, संकोश्ट, पिडा सोंसतल्यांनी आपल्या जिवितांत निराशीपणाक जागो दिना जावंक, पूण सोम्यान आपल्या कोश्टां मरणां पुनर्जिवंतपणां आनी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं जोडलोल्या मुकुटाचेर नदर दवरून भरवाशान फुडें
टांच मारूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.